काणकोण राजबाग दर्यात बुधवारा नुस्तेमारीक गेल्ली बोट सांजे वेळार बुडिल्ली। थळावे आणि जेसीबीच्या मजतीन रातच्या 8 वरांचेर निमणे ही बोट काडपाक लायिल्ले। बोट बुडिल्ल्यान धन्याक सुमार 3.5 लाखांचे लुकसाण जाला। यान पयलीं ह्या दर्यात जायते फावट बोटी बुडपाच्यो घडणुको घडल्यात। न्हंय जंय दर्याक मेळटात ते सुवातेर रेंवेचे दोंगर साचून उदकाची खोलाय कमी जाल्या, ताका लागून नुस्तेमारी बोटी बुडटात। कितलीशींच वर्सां जाली खाडी उसपुपाची मागणी जायत आसा। तळपण जेटी दुरुस्त करून दिवची म्हणूनय नुस्तेकार मागणी करतात, अशें अखिल गोय क्षत्रिय पागी समाजाचो अध्यक्ष रुद्रेश नमशीकार सांगता। आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान नुस्तेकारांचे प्रस्न सुटावे करपाचे आश्वासन दिले, मात ते उपरांत हो प्रस्न कोणेच गांभीर्यान घेवंक ना। हो प्रस्न घेवन थळावो आमदार तशेंच मंत्री रमेश तवडकराक मेळटले अशें नमशीकारान सांगले। आमी आसा तळपण रिवराच्या मावतार हांगा कालच आमच्या समाजाची एक फिशरमॅन भाव ताची बोट हांगा बुडला आनी आमी कितलीशींच वर्सां आमी सरकारा कडेन मागता की ह्या रिवराक ड्रेजिंग जावचें, त्या साठी तळपण जेटी आसा, तळपण जेटी बरी रिपेर जावची। 1988 ही जेटी बांदली, पण आज मेरेन त्या जेटीक एक कायल लेगून सिमेंट लायिल्लो ना। ती म्हाका दिसता केन्ना खंयच्याय खिणाक ती मोडपाक शकता। वर्सान वर्स ह्या खाडीच्या तोंडार एक नाल्यार एक दोन पाते हांगा बुडटाच। आज मेरेन मनुश्यांनी जालें ना, ती खरेंच आमचे देवाचें आमचेर कृपा आसा। ह्या बंदराक आमी ड्रेजिंग करचें आनी ह्या सायडीच्यान राजबाग सायडीच्यान एक सीवॉल घालचो, एक 100 मिटराचो सीवॉल घालचो म्हणून आमचो डिमांड 2012 साकून आमी करता। 2017 ह्या जेटीर आमी पर्रीकर बाई, त्या वेळार पर्रीकर बाई CM आसलो, ताका आमी ह्या जेटीर हाडलो। शेकड्यांनी लोकांच्या समोर तेणें आमकां उतर दिल्लें की आपूण ही जेटी सुसज्ज करतलो, ड्रेजिंग करतलो आनी ह्या वटेन सीवॉल घालतलो म्हणून। पूण आज मेरेन जो प्रोसेस आसा तो पेपरारच आसा, आज त्या प्रोसेसाचें कांयच जालें ना। आमचो जो सद्याचो आमदार आसा की ताणें पैंगीण पंचायतीचें जेन्ना रिनोवेशन जाल्लें त्या वेळार सांगलें की आपल्याक कितें तरी केलां, पूण कितें केलां तें आज मेरेन पेपरारच जाल्लें आसा। आमी ह्या विशयाचेर आमदारा कडेन खूब फावटी उलयल्लें आसा। परत एक फावटी आमी आमदाराक सांगताले की खरेंच आमची गरज आसा आनी कालचीच एक्सिडेंट जाला, गेल्या वर्साचो एक्सिडेंट जालो, तेजी पात हांगाच आसा, तो टोटल लॉस। पात काडला अजून पात तेणें काडला, वयर काडला, पूण ती तितली डॅमेज जाली आसा की तेजेर कांयच ताका 1 रुपया डिपार्टमेंटा कडेन मेळना आज मेरेन। तो पुराय लॉस जाल्लो आसा आनी तो परत तेजो धंदो उबो करपाक ताका शक्यच जालें ना, त्यामुळे तेजी पात हांगाच पडली आसा। परत जे आमचे डिपार्टमेंटांतल्यान जे आमकां मेळपा जाय, फिशरी डिपार्टमेंटांतल्यान अशें कितें एक्सिडेंट जाले जाल्यार आमकां मेळपा तें आमकां मेळना। आमची एक कर्पस फंड म्हणून एक डिपार्टमेंटान एक करून दवरला आसा, स्वताचे आमचे पयशे। जेन्ना अशें कितें एक्सिडेंट जाता तेन्ना खरें तें आमकां मेळपाक जाय, तें आमकां मेळना। ते रिवराचें मावत आसा तें ऑन पेपर 300 मिटर आसा आनी आयज तें 30 मिटर मेरेन रावलें ना। जेन्ना एप्रील मे म्हयनो जाता तेन्ना ऑलमोस्ट तें टच जाता, म्हळ्यार एक कॅनो घेवन वचपाक पॉसिबल आसना। दोन बरोबर एक ओवरटेकिंग करप ना जाल्यार क्रॉस जावप, ह्या बंदरांतल्यान क्रॉस जायना। फक्त 30 मिटर आहा आतां, 30 मिटर आसा, 300 मिटर जागे 300 मिटर जागे 30 मिटर सबन रेंव येवन बोल्ला, सगळे रेंव येयला। जाका खरें म्हळ्यार चेनावाक आमी उबे आहा पळय न्हय, तेंच्या पयलीं उदक पास वयतालें, तें आतां उदकूच पास जायना। ह्या रिवराचो जो फ्लो वयतालो तेजें मुख्य कारण एक तर वयर बंदार बांदता आनी त्या टायमार ते म्हाका दिसता तेजी फळी काडना। पर्रीकर सरकार आसतना येयलो आनी तेणें सांगलें आपूण ही फुल्ली जेटी बांदता, हें सगळं खोल करता, ही गर्मीन वयतली खाली अशें जातलें। तशें सर्वे करून गेला खाली सर्वे पेपर वर्क केला, पेपर वर्क करून दवरलें आहा आनी सर्वे केला खाली। सर्वे दोळ्यांक पयला हे बुडले हिंगा पाती काल आमच्या दोळ्यांक एक न्हू, म्हाका 10 तरी पयले आसतले, दोळ्यांक पयला आमच्या बुडलेले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमार पंत।